नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां स्पेशल चिकन करून दाखयतां आनी ताका लागून साहित्य कितें जाय तें तुमकां सांगता। हे आसा 2 टमाटो व्हडले हे पळय 3 हे घेतला कश्मीरी मिरच्यो घेतल्या। म्हाजे कडेन पावडर ना, मिरच्यो आसल्यो म्हणून हांवें मिरच्यो घेतल्या। पावडर आसल्यार तुमी पावडर घेया। 10 काजू घेतले आनी 10 बदाम घेतले आनी ते न्ही 10-11 घेतल्यात ते। आनी ते कितें करप जाणा, उदकान मातशें भिजत दवरप, जे वाडपाक मातशें मिक्सरार बरें पडटा। आनी हे आसा 3 मोठे कांदे म्हणजे ओनियन आनी ते हांवें बरें फ्राय केले पळय आनी ते दवरले। आतां कितें करता हांव जाणा, हे टमॅटो आसा पळय आनी हे आसा तेजी पेस्ट करता। ओनियन घालप ना भितर। आतां हे मिक्सरार घालता। आनी भितर हांव 2 हे पळय मिरयां घालता, ब्लॅक पेपर। हे आतां आमचे स्पेशल चिकन आसा, हे धुलां आनी तातूंत घालुया आतां हळद आनी हे चिकन न्ही टेस्टीक एकदम बरें जाता। आतां भितर लाल तिखट घालता, गरम मसाला घालता, इल्लेशें दही घालता आनी भितर फ्राय केल्लो कांदो घालता म्हणजे ओनियन। आनी मिक्स करून 1 वर दवरपाचें म्हणजे 1 आवर। आनी भितर घालता इल्लेशें मीठ घालूंक ना म्हणजे सॉल्ट। आनी हातून आतां आमी आले लसणीची पेस्ट घालुया आनी हिरवी मिरची आनी इल्लीशी ओली कोथंबीर। आतां कायल दवरली आनी भितर बटर घातलो, तो मेल्ट जावनी। आनी आतां भितर घातलो कांदो, हे हांवें तेल घातले 3 चमचे। आमी हे केल्ले पळय कांदो फ्राय ते। हे पळय अर्दो घातलो टमॅटो, ही आतां ग्रेवी घातली वाटलेली ती टमॅटो बीन। आनी आतां ती भितर आमी आले लसणीची पेस्ट घालुया आनी बरें फ्राय करुया। आतां हेका पळय बरें अशें सायडीक तेल सुटों लागलें न्ही। आतां आमी कितें करुया, हे मॅरिनेट केल्लें चिकन आसा पळय तें भितर घालुया। आनी हांवें लिंबू घालूंक ना, कित्याक जाणा टमॅटो घातला आनी हे घातला। तुमकां लिंबू जाय जर घातल्यार जाता अर्दो। आनी आतां हे 20 मिनटांनी सारके बरें शिजोवपाक दवरपाचे। मदीं मातसो तेका धवळ मारपाचो। आनी आतां हांवें मिक्सरार इल्लेशें उदक घेतलां, तें न्ही घालता। हे उदक आसा ते घालता। हे आसा स्पेशल चिकन, इतले टेस्टीक बरें जाता जाणा, मुद्दाम करून पळया आनी खाया। आनी कशें लागलें तें म्हाका कॉमेंट्स करून सांगा। आतां हे धापूया आनी बारीक गॅसीचेर दवरुया। आतां हातून उदक बीन घालप ना, चिकनाचें उदक सुट्टलें न्ही
तितल्यानूच पुरो हे आनी जायत पडले जर मागीर एक पाव वाटी सुमार घालपाचे पूण आतां हे पयलीं आमी धापून दवरुया हे पळया सारकी एका 20 मिनटां जाली आनी मदीं हांवें धवळले म्हणजे मिक्स केल्या आनी हे पळय कलर कितलो बरो आयलो पळया आतां हे मातशें परत दवळुया आनी आतां कितें अळणी बीन जाला जर आपूण मीठ घालूं येता आनी आतां भितर न्ही पळयलें कितलें बरें चिकन जालें आतां भितर घालता कसुरी मेथी आनी आतां तुमकां थोडो बटर जाय न्ही हे पळय हांव घालतलें आसलें पण घालिना हांव तो कित्याक जाणा पुरो तितलेंच आनी हे घालता ओली कोथंबीर आनी आतां हे मिक्स करता आनी मातसो मोठो आतां गॅस करता म्हणजे हे सारके 30 मिनटां 20 मिनटां हांवें म्हटलेले पण 30 मिनटां सारके शिजले बारीक गॅसीचेर आतां 10 मिनटां मोठो नाजाल्यार 5 मिनटां मोठो गॅस करता 5 मिनटां पुरो आनी मातशें तें आटयता म्हणजे ते बरोबर जाले हे पळया अशे बलून्स कशे बोमाडे कशे येता पळय तेन्ना कळटा की भितरतलें उदक कमी जाता म्हणून आनी अशेंच न्ही चिकन हे स्पेशल चिकन मुद्दाम करून पळया आनी इल्लो बटर तुमकां जाय जर घातल्यार जाता आनी तेच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा शेअर मातसो व्हिडिओ करा आनी अशें चिकन करून खाया बरें टेस्टी अशें चिकन स्पेशल चिकन रेडी आनी भितर सोय बीन घालूंक ना म्हणजे कोकोनट बीन घालूंक ना असलें चिकन बेस्ट चिकन जाला सारकें रुचीक आनी आतां तुमी पळयता आनी मागीर पळयता तांकां खरेंच मना पासून सांगता थँक्यू आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं आनी आतां करता गॅस बंद रेडी टू सर्व